16 कम्युनिदाद डिफंक्ट जाल्ले आसत हे प्रशासक वा सरकारान सांगपाची गरज ना. तशेंच जाल्ले आसत जाल्यार कम्युनिदाद कायद्यान कितें करपाचें तें बरयल्लें आसा अशें बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगस म्हणटा. कम्युनिदादीचो जमनी हातासपा खातीर सरकार हे कारस्थान रचता अशेंय ताचें म्हणणें. See, the problem with this government is हे गव्हर्मेंटा कडेन आपल्यागेलेकूच एडमिनिस्ट्रेशन जें आहा तें सारकें जायना. वयल्यान दे आर ट्रायंग टू से दॅट 16 कुमदाद डिफंक्ट जाल्ले आहा. आज हांव सरकारा सांगूंक सोदतां आनी प्रमोद सावंता सांगूंक सोदतां की डिफंक्ट जाल्ले तेका हँडल करपाक इन कुमदाद जो कोड आहा, कोड डे कुमदादेश जो आहा तेजे चॅप्टर जो 7 आहा, इन चॅप्टर 7 इट टॉक्स ओनली अबाउट डिफंक्ट कुमदाद. म्हणजे कुमदाद जरी तरी डिफंक्ट जालो आहे जाल्यार हे चॅप्टर 7 इट टॉक्स अबाउट कुमदादेश इन डिफॉल्ट. आणि जो पयली पुर्तुगेज कोड जो आसलो ज्याच्यासून ट्रान्सलेशन जाल्लो तेजे चॅप्टर 7 इज टॉकिंग अबाउट दास कुमिदादोस दे कोमिसास. दास कुमिदादोस दे कोमिसास म्हणजे कितें? कोमिसास मिन्स डिफंक्ट जालोल्यो कुमदाद्यो कितकोन हँडल करपा जाय हें ऑलरेडी दिलो. आनी तुम जर चोयलें जाल्यार हो जो पयली पुर्तुगेज तेंपो आलो तेका म्हणटाले सादास ई रेमितिदास o Tribunal Administrativo de Pelo. This is what was called in Portuguese to ensure how you are going to revive the kumdas that are defunct. So Jenna chapter 7 is talking about this. Why do we need the government? Who is the government to decide? An administrator to decide? Already kumdad koda borelo amu kit korpa जायते. तुक administrator कित्याक decide करपाचो? Law says what? कुमदाद कोड दिलो हा. आमगे कुमदादी एज पर द आर्टिकल जेन्ना तूं मिटींग ऑर्गनायज करपाय ते मिटींगा उलया. तुम कितें अपॉइंट करता एडमिनिस्ट्रेटर डिफंक्ट जालो या. दिस इज ओनली गव्हर्मेंटागे ओनली वे ऑफ एन्श्योरिंग की हाऊ टू टेक ओवर द कुमदाद लँड. जमीन जी आहा आज चोरपाची सगळी खबर आनी जमीन चोरपाक आज गव्हर्मेंट मुखार सरलो. हें गव्हर्मेंटाक कांय साथ करपा नाका. No, what is the meaning of the defunct? The code of Kumdad very clearly says that the defunct Kumdads can be taken over by the other Kumdads. There is a provision in the code. There is a sinister plan most probably with this. That 2 years back, the South administrator said that there are no defunct Kumdads. In 2021 LAQ, they had said there are no defunct Kumdads. 2 years later, they became defunct. Something which we cannot digest, like, no.